नमस्कार, हांव गौरी वेर्लेकर तुमचे प्रुडंटाच्या पंचपक्वान ह्या कार्यावळीन स्वागत करता। आज हांव ह्या कार्यावळीन दोन पदार्थ करपाचे आसा। पयलो पदार्थ जावन आसा कोबीची भजी आणि दुसरे आसा नाचणीचे सत्वाचे स्मूदी। ह्यो दोन्ही पदार्थ जे आसा जे हांव घरा करता आणि म्हाज्या भुरग्यांक खूब आवडटा। पयली आसा ती कोबीची भजी। कोबीची भाजी जर केली म्हाजी भुरगीं खायनात, म्हणून हांव ती कोबीची भजी करून तांकां दिता। तेजे आज हांव तेल वापरून करपाचें आसा डीप फ्राय, पण तेजो वापर तुमी पॅन हेतून अप्पे पॅनानूय करूंक जाता, हेल्दी वर्जन। पण आज हांव डीप फ्राय करपाचें आसा। पयलो पदार्थ जो हांव घेवपाचो आसा तो आसा कोबीची भजी। कोबीच्या भजीक साहित्य जावन आसा कोबी जो हांवें बारीक चिरून घेतला, बेसन, खावचो सोडा जो इल्लोसो आमकां लागतलो फूग येवपा खातीर, आलें, बारीक चिरलेली कोथमीर, तिखट, मिरचीचो पावडर। तेतून तुमी जिती मिरची घालूं येता, पण म्हाज्या भुरग्यांक ती आवडना म्हणून हांव मिरचीचो पावडर वापरता। मीठ, मागीर चुरचुरीत बरी जावपाक भजी तांदळाचें पीठ आणि हळद। तळपाक आमकां तेल लागतलें। आतां आमी कोबीच्या भजीची कृती पळोवया। त्या खातीर हांव हो थोडोसो कोबी घेता, तातूनच पयली मीठ घालप, चवी पुरतें जाता तुमच्या अंदाजान घालात। हळद अंदाजानूच घालप ती बी। तिखट तुमची भुरगीं जावं तुमकां कितलें तिखट आवडटा त्या प्रमाण तुमी घाला। आणि होच आलें हातून घालप, ते बी चवी प्रमाण कमी जास्त तुमकां जाय तशें। आणि हें बरें मळून घेवप। मळे की ताका आपुणूच उदक सुट्टा, तेतून चड उदक घालप ना, जाय पडल्यारूच उदक घालप मागीर। म्हाजी भुरगीं कोबी केन्नाच खायनासली, पूण अशी ही भजी करतकीच तेंचो टिफीन खाली येवपाक लागलो। आणि जेन्ना म्हाका प्रुडंटाच्या ह्या पंचपक्वान कार्यावळीन सांगलें पदार्थ करपाक जाय, तेन्ना म्हाका तें सुचलें की म्हाजे पदार्थ म्हाज्या भुरग्यांक आवडटा ते सगळ्या लोकांकूय आवडटले, म्हणून हे दोन पदार्थ हांवें करचे केले। तुमी पळोवपाक शकता हांगा मातशें ताका उदक सुटलेलें आसा। तर आतां आमी मातसो वेळ आसा जाल्यार तो दवरूं येता धापून 5 मिनटां, ताका आनी मागीर उदक सुट्टा। तेतूनच आमी आतां थोडो कोथमिरीचो पालो घालुया आणि मळून घेवया परत। आता हे उरलेले जे जिन्नस आसा तांदळाचें पीठ, सोडा आणि बेसन घालपाक जाय। बेसन हेका जे पावतले ह्या हेका त्या प्रमाण घालप, ते चडूय घालप ना कमी घालप ना, अंदाज घेवन घालप। आनीक जायशें दिसता तांदळाचें पिठूय बी थोडेशें घालप, तेतून बरी चुरचुरीत जाता भजी। आणि निमणें घालप तें हो खावचो सोडा, इल्लोसो घालप, तो चड घालप ना। आता जर तुमकां उदक जायशें दिसता जाल्यार इल्लेंशें घालप,
चड वचना तेतून उदक, इल्ले इल्ले प्रमाण पळोवन घालप. अशें पीठ मळून गुळो कसो जाता तसो तो जाता. बरें करून मळप. आतां आमी ही भजी तळून घेवया. हें तेल तापता म्हणसर हांवें त्या भजीचे गुळे करून घेतले. आतां हे चमच्यान अशें घालपाक बरें. ही जी भजी आसा म्हाजी मां श्रावण म्हयन्यान जास्त करून करता. तितून कांदो लागना. स्पेशली म्हाजी मां श्रावण म्हयन्याचो शेनवार आसतालो तेन्ना ती करताली आनी म्हाका तेन्ना ल्हान आसतना खूब आवडटालें तें. त्याच प्रमाण म्हाजे चडशे जे खाद्य पदार्थ आसा ते हांव म्हाज्या माँ कडल्यानूच शिकलां आनी हे मे बी गोवन ऑथेंटीक आसत. तिच्या कडल्यान म्हाज्या कडेन आनी म्हाज्या कडल्यान म्हाज्या भुरग्यां कडेन ते वतले आनी प्रुडंटाच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या सगळ्यां पर्यंत ते हांव पावयतां. थँक्यू फॉर दॅट प्रुडंट मिडिया. भजीची हांव आनीकय डिश करता ती म्हणजे कोबीची पराठा. ती म्हजी भुरगीं आवडीन खाता. त्या बरोबर सॅलड. अशे पदार्थ वेगळ्या वेगळ्या विभिन्न तरेन भाजी खायना म्हणून भुरग्यांक अशा वेगळ्या वेगळ्या तरेन करून दिल्यार भुरगीं ती खाता आनी भाजी पोटान पावो येता भुरग्यांच्या. खूब वेळ मंद अशी गॅसीर ती तळून घेवपाक जाय. घाई करप ना, गडबड करप ना. बरी सुरसुरीत जातात ती. ब्रावनीश जायसर तळून घेवप. सकाळी जर टिफिनाक तुमी भुरग्यांक दितली जाल्यार हें बॅटर तुमी रातच्या फ्रिजान करून दवरलें जाल्यार सकाळी उठून फक्त तळप किंवा अप्पे पॅनान घातलें काय जालें. आवयांक खातीर ही बरी रेसिपी आसा आनी सकाळी झटपट जाताय बी. म्हाज्या भुरग्यांकूच न्ही म्हाज्या घोवाच्या डब्याक सुद्दां ही भजी काडून सकाळी दिता हांव. शीत किंवा रोस आनी त्या बरोबर ही भजी तेकाय बी आवडटात. हितून इनोवेशन म्हणल्यार हें करूंक जाता म्हणजे जे कोण डायट कॉन्शियस आसा पळय तांच्यांनी हेच जे बॅटर आसा ते तेतून गाजर कॅप्सिकम घालून ते कालोवन अशें डीप फ्राय न करता कायलीर तें थापचें अशें आनी तें सुद्दां टेस्टीक इक्विवलंट अशेंच लागतलें आनी वयल्यान हेल्दी वर्जन फायबर प्रोटीन ते हितूंतल्यान तेतून जर पनीर ग्रेट करून घातलो जाल्यार तुमचें सामकें तें बेस्ट पैकी हेल्दी वर्जन जावं येता. तुमचें सगळें पोटान वतलें. फायबर प्रोटीन सगळें जे इंटेक आसा ते सगळें पोटान वतलें आनी हेल्दी वर्जन हेचो करूं येता. हांव केन्नाय करता तें पण तें म्हाका म्हाज्या भुरग्यांक तितलें आवडना म्हणून हांव म्हणजे भुरग्यांच्या पॉयंट ऑफ व्ह्यून हें करता. जर हांवें पर्सनली म्हाका खावपाक जाय म्हणून केलें जाल्यार हांव तें तशें करून खाता. कलर आता चेंज जायत येयला. ऑलमोस्ट रेडी जायत येयल्या ही भजी. तोंडाक रुचूय येवपाक लागल्या. खबर आसतली ही रेसिपी पण ही म्हाजी पद्दत म्हाज्या आवय कडल्यान शिकलेली. तुमी शुवर करून पळोवची. तुम्ही पळोवपाक शकता ऑलमोस्ट ब्रावन जाला. असो कलर येवपाक जाय हो. चडूय काळो करूं नाकात. आनी धापून दवरप ना. अशी थोडो वेळ उक्ते दवरप. धापून जर तुमी दवरली जाल्यार ती मोव पडटात. अशीच जर दवरली मातसो वेळ आनी डायरेक्ट सर्व केली जाल्यार चुरचुरीत उरतात. आयची आमची ही पयली डीश कोबीची भजी तयार आसा. तुमी मुजरत घरा ही करून पळोवची.
आयची आमची दुसरी डिश जावन आसा नाचणीची स्मुदी. आता तुम्ही पळयलां आसतले नाचणीचें सत्व जे गोवन ऑथेंटीक आसा ती भुरगीं खावपाक पळयना. म्हाजी तरी भुरगीं खायच ना, ती पळयत नासली ल्हानपणा पासून. सो म्हाका चिंतचें पडलें आतां हेंच्या पोटान हें नाचणी जे कॅल्शियम रीच आसा आनी ह्या वाडट्या वयार भुरग्यांक ताची गरज आसा ते कशें घालचें असो प्रश्न आसलो. तर हांवें पळयलें दुसऱ्यां कडल्यान रिला थ्रू म्हाका कळ्ळें की अशी एक रेसिपी आसा आनी जी म्हाका दिसलें करून पळोवची म्हणून. आनी त्या खातीर हांवें ताका साहित्य जावन आसा नाचणीचें पीठ. हें जें पीठ आसा तें स्प्राउटेड रागी आसा पळय तें आनी तेतून हेल्दी जाता. सो तेजें हें पीठ आसा. मागीर बदाम फुगोवन तेजी सालो काडून घेतल्या. हे खजूर आसा तेज्यो बियो काडून घेतल्या हांवें. एक केळें आसा. मखाना तुमी पळयलात आसतले, हे मखाना बाजारांत मेळटात. डायबिटीज बी अशें हेल्दी वर्जन आसा म्हणटा हेका. तो हे बी तेतून घालून तेतून हेल्दी आनीक जाता तें म्हणून हांव घालतां आनी टेस्टीकूय बरें लागता. आनी हें जें आसा वॅनिला इसेन्स ताजो स्वाद वाडटा आनी स्मुदीचो. दूद आसा. गार्निश करपाक हे काजू पिस्ता बदाम बारीक कुडके करून घेतल्या. हें जें आसा तें नाचणें आमी सत्व करता पळय तेतून कांयच घालप ना. उदक घालप, नाचण्याचें पीठ इल्लें घालप 2 चमचे आनी गरम करून घेवप. तें दाटशें जाता, दाटशी पेस्ट जाता. ती पेस्ट आसा ही. सो ती आमी स्मुदीन ती कितें करप, पेस्ट करप आनी फ्रिजान दवरप. थंड जातकीर ती यूज करप हेका. सो तें हांवें सगळें रेडी करून दवरलेलें आसा आतां स्मुदी करता. आतां आमी कृती सुरू करुया. सगळ्यान पयलीं हे जे सगळें साहित्य आसा सादारण 2 लोकांचें आसा. हे जी हांवें नाचणें शिजोवन घेतलेलें आसा तें घालता 1 कप. तुमी जर दाट करतात जाल्यार म्हणजे कमी जास्त करूं येता हितून. चड घातलें जाल्यार दाट जातलें तें. सादारण इतलेंच केल्यार पुरो. तेच्या उपरांत 1-2 सगळें घालूं येता. 2 लोकांक खातीर आसा हें. सो 5 हांव बदाम घालता भितर. खजूर तुमकां गोडसाण ज्या प्रमाण आवडटा त्या प्रमाण खजूर घालप. चड गोड आवडटा चड घालप. हांवें हांगा 3 खाजूर घातलेले आसा. मोव असले खाजूर घेवप. घट घेवप ना. ते मागीर मिक्सरान मिक्स जायनात. तातूंत भितर थोडे मखाना घालप. एक केळें घेतलेलें आसा हांवें बारीक कापलां तें घालप. आनी हे पयलीं हे सगळे जिन्नस वांटून घेवप दूद घालच्या पयलीं. दूद घालतकीर मागीर ते बारीक जायना. सो आतां हांव वांटून घेता. हें वांटून घेतकीर मागीर तेतूंत भितर दूद घालप. तुमी कितल्या लोकांक करपाची आसा त्या प्रमाण दूद घेयात. आनी वॅनिला इसेन्स भुरग्यां खातीर वास बरो येता आनी स्वादूय बरो येता थोडेशें घालप. आनी परत एकदां ग्राइंड करून घेवप. आतां सद्या गरमेचे दीस चालू आसा आनी रातच्या वेळाक तुमी जर ही स्मुदी घेतली तुमचें वजनूय कमी जातलें. आनी गॅस जी आतां मेळना तो हे बेस्ट ऑप्शन आसा. अशा प्रकारच्यो स्मुदीज भुरग्यांक जर दिल्यो जाल्यार त्यो हेल्दी आसा आनी टेस्टीकूय खूब बऱ्यो लागता. तर आमची ही दुसरी डीश सुद्दां रेडी आसा नाचणीची स्मुदी. आज आयच्यो आमच्यो दोनूय डिशीज कोबीची भजी आनी स्मुदी रेडी आसा. तुमी पळोवपाक शकता कुरकुरीत आसा. सामके आवाज येता आसतलो तुमकां पळया.
तर अगदी कमी साहित्यान खूप रुचीक अश्यो ह्यो 2 गजाली 2 पदार्थ करूंक शकता. तर तुम्ही करून पळोवची. तेची सगळी साहित्य जें आसा तें डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिल्लें आसा आनी कृती पळोवपाक तुमी प्रुडंट मिडियाचेर वचचें आनी पळोवचें. थँक्यू. देव बरें करूं तुमकां. Ba ba da ba ba ba.